म्हटल्यार सर टिचर्स डे म्हटल्यार हो आमी टिचर्स डे एकूच दीस टिचरीक आमी स्पेशल वॅल्यू दिवपाक जाय. टिचर्स डे शूड बी सेलेब्रेटेड एवरी डे. आनी टिचर ही प्रत्येक भुरग्याच्या लायफान एक इम्पॉर्टंट रोल करता, कारण लायक प्ले करता. कारण ती भुरग्याचो जो कितें फ्युचर आसा पळय न्हू, तो ह्या देशाचे म्हणल्यार इनफॅक्ट सगळ्यो टिचरी घडयता. लायक भुरग्याचो जो फ्युचर आसा तो टिचरी घडयता. आनी म्हाज्या हिशोबान प्रत्येक भुरग्यान टिचरीक फक्त शिकयता तेन्नाच मान दिवचो न्हू, की एंटायर लायफान तांकां मान दिवचो. कित्याक जे ते आजून मेरेन आसा ते टिचरीक लागून आसा. कारण तांकां जे फर्स्ट रिडींग सुद्दां जे शिकयल्लें आसता पळय न्हू, ते टिचरी कडच्यानूच शिकता. आनी आमी लायक व्हडले ऑफिसर बीन केन्ना जाता न्हू, ते बेजीक कोणा कडच्यान शिकून आयल्या न्ही तांकां विसरता. पूण म्हाज्या मतान तर टिचरीकचो मान जो टिचर, इवन तूं स्वता टिचर सुद्दां जालें न्हू जाल्यार तो मान टिचरीक तुवें टिचरूच म्हणून असो मानपाक जाय. कित्याक जो तूं स्वता कोण आसा आतां तो ते टिचरी खातीर लागून आसा सर. आनी हांगा सर हे टिचरीच्या निमतान आमकां एकठांय म्हणजे टिचर्स डेच्या निमतान आमी हांगा येना आसले. आनी इनफॅक्ट हांव म्हाका दिसता एक वर्स येवंकूच ना हांगासर. आज हे स्मितान जावं निहान वो आमकां स्पेशल फोन करून आपयले आनी चल म्हटलें हे टिचर्स डेच्या निमतान आमी सराक मेळटलें. आनी सराकूय खूब बरें दिसलें आमी हांगा आयले म्हणून. आनी आमी हांगासर ही मस्तेपण आमकां केली, भुरगेपण आमच्या भितरली जागयली आमी. आनी लायक अशेंच ना की म्हाका जो मेरेन येवपाक मेळटा वो टिचर्स डे सेलेब्रेट करपाक हांव येतलोच.